विसापरांत तुमकां येवकार. विविध इश्कोलां एकठांय हाडून भुरग्यां खातीर बरें वातावरण तयार कुजिरा संकुलांत केलां. म्हण 10 करोड खर्च करून हो उत्कृश्ट बऱ्या सुविधांनी कुजिरा संकुल करतले आनी ह्या संकुलाक पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विद्या संकुल नांव दिलां म्हण आदले पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार उलयल्यात. आरडीएक्सको खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. सगळ्यांक खबर आसतलें की पणजेची 6 स्कुलां एक वेगळ्या प्रकल्पा अंतर्गत पणजे शहराच्या भायर एक इंटिग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्सान व्हेली. म्हाका दिसता देशांतलो पयलो एक प्रकल्प की विविध स्कुलां प्रायवेटली एडेड पब्लिकली गव्हर्मेंट एडेड स्कूल्स ही एकठांय हाडली. तांकां एक कॉमन फेसिलिटी करपाचो प्रयत्न केला. एक भुरग्यांक लागून एक शिकपा सारकें पोषक वातावरण, एक सिरीन एनवायरमेंट ज्या जाग्यार गडबड ना, गोंधळ ना, शहरांत आसता ते हॉर्न ना आनी खरेंच एक सुंदर नॅचरल एनवायरमेंटाक शिकपाची एक संदी सरकारान उपलब्ध करून दिल्या. मेन म्हणजे एक पेडेस्ट्रियनायझेशन. आमी हो कॉम्प्लेक्स तयार केला हो भुरग्यां खातीर केला आनी थंय जर गाडयांची वर्दळ आसली जाल्यार आमचे जे मेन मूळ मुद्दो आशिल्लो की एक बऱ्या वातावरणात शांत वातावरणात भुरग्यांनी शिकचें होच मुद्दो नश्ट जातलो. म्हणून हो कॉम्प्लेक्स कसो फक्त पेडेस्ट्रियनायझेशन पादचाऱ्या खातीर आसचो हो एक मेन ताजो एक डिझायन कन्सेप्ट आसा. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विद्या संकुल कुजिरा. So this is the name that the whole complex will now be called as, and this was one of the mandates of the task force to come up with the name. Age. With this we got the statistics, and if you see, this is the percentage of students who come, and what we realized was 23% of the students are dropped by cars and two-wheelers. So if you see this number here, this is what happens, and around 9% students come by their own vehicle. So that's also substantial if you see the number there. So this is the data that we collected based on the survey. This is about students, and the next slide shows about the staff who come in. What we find that this is the total number of staff, and how much, if you see this particular column, this how many slots they have within their complex and how much they have to park outside. So with this data that we collected, we have got the. आमका मुश्किल लागतं खूप खोस बघता. आम्ही पणजेत आमची शाळा आणि आता तुम्ही पाहिल्याप्रमाणे आमच्या शाळेत सगळ्यांत चड भुरगीं आसा जी स्कुलां ह्या कुजिरा कॉम्प्लेक्सान गेल्या. आणि ह्या पणजेच्या आमच्या शाळांक 2 शाळा आमच्यो, एक मळ्यान आनी एक पणजे. आमची खूब उचंबळ जाताली. भुरग्यांक वेवस्थीत मुवमेंट करूंक मेळनाशिल्लें. मेन डोर आमकां क्लोज करचो पडटालो कारण भुरगीं धांवत येवन रस्त्यार एक्सिडेंट जायत म्हणून पळय दिसताले. अशा वेळार हो कॉम्प्लेक्स सरकारान सांगल्या बरोबर म्हाका दिसता सगळ्यांत पयलीं आमी सरकाराक कळयलें की आमी आमची सगळीं इन्स्टिट्यूटां थंय व्हरपाक तयार आहा.